पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागात आम्ही आयला पैंगीण हांगासर। सुंदर निसर्गाच्या सैमान नटिल्लो हो गांव आणि तसेच मोगाळ आणि उमेदीचे हांगासरले लोक। पळया की आजच्या भागात आमकां हांगासर कसले टॅलंट्स मेळटा। आम्ही वेगवेगळ्या वाठारांत जेन्ना भोंवता तेन्ना प्रत्येक वाठारांत आमकां प्रत्येक अस्तुरी कडल्यान कितें ना कितें शिकपाक मेळटा। हीच शिकवण आमी तुमच्या पर्यंत पावयतात आणि होच उत्साह घेवन आजच्या भागाक आमी सुरवात करतली। पळया की आजच्या भागात आमकां कितले बऱ्या तरेन हांगासर बायलांचो प्रतिसाद मेळटा, कितले बऱ्या तरेन हांगासरली बायलां खेळटा, तुमकां एंटरटेन करता। चला तर खेळुया आजचो भाग, चला। नमस्कार। आयज पैंगीण गांवात जरा हटके हो कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आसा। हो कार्यक्रम आमची पैंगीण पंचायतीची सरपंच सविता रमेश तवडकर हिणें घडोवन हाडिल्लो आसा। तर आज आमच्या मदीं आसा ह्या कार्यक्रमाक पैंगीण पंचायतीची सरपंच सविता रमेश तवडकर। हांव तिच्या हांगा स्वागत करता। तशेंच आमच्या मदीं आसा जरा हटके ह्या कार्यक्रमाची एंकर सारिका शिरोडकर, हिचें हांगा स्वागत करता। तशेंच आमच्या मदीं आसा पंचामृत तांदळाचे ओनर शाश्वत होसमनी, तांचें हांगा हांव स्वागत करता। तशेंच ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसा BJP साउथ गोवा मंडळाची जनरल सेक्रेटरी आनी ह्या कार्यक्रमाची कोऑर्डिनेटर मनुजा नायक गांवकर, तिचें हांगा हांव स्वागत करता। सगळ्यांक नमस्कार। जरा हटके ह्या कार्यावळीची हांगा आयज मोठ्या दिमाखान सुरवात जाता। स्वागत जाल्लें आसा सगळ्या टिमीचें। एंकर बाय सारिका शिरोडकर हांचे हांव ह्या पैंगीण वाठारांत देव पळशाम देवस्थानाच्या ह्या वाठारा पंचभूमी हांव तांचे मनास काळजासून सगळ्या पैंगीणच्या लोकांचे वतीन, बायलांचे वतीन हांव मनाक काळजासून तांचें स्वागत करता। जरा हटके कार्यक्रम आमी बऱ्याचदा टीव्हीचेर पळयता आणि कशें दिलखुलास सगळ्यांक ते हांसयता आणि ते हास्या खातीर ही कार्यावळ खरेंच सगळे बायलांक उमेद दिवन वता। कांय क्षण बायलांचे बरे उमेदीन वतात आनी म्हाका बरें दिसता की प्रुडंट मिडिया ही कार्यावळ सारिका बाय आनी सगळीं मेळून हो सुंदरशी कार्यावळ बायलां खातीर मुद्दाम घडोवन हाडटा। वेगवेगळे प्रश्न परत हँडल करप आनी सगळ्यां मदीं मिक्स जावप, वेगवेगळे तालुक्यां वचून वेगवेगळ्या बायलां मदीं वचून तांकां मोटिवेट करप, तांकां तयार करप, आन्सर करपा खातीर सुद्दां गेमी आसता तेन्ना खेळपाक मोटिवेट करप आनी ताजी ती स्कील खरें तोखणायेची हांव सारिका बायक ह्या कार्यावळीक हाजे फुडें सुद्दां खूब यश आंवडयता आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताचें परत एकदां स्वागत करता। सगळ्या टिमीचें हांगा आशिल्लें तांचें स्वागत करता। मनुजा बायन कोऑर्डिनेट करून हो कार्यावळ हांगा घडोवन दिता, तांचें हांव मनुजा बायचें हांगा देव बरें करूं म्हणटा। आमचे सगळे पालक जे हांगा आसा, बायलो ज्यो हांगच्यो ह्या वाठारांतल्यो आसा, महालवाडा ह्या वाठारांतल्यो, ह्या शाळेची प्रायमरी टिचर प्रतिमा प्रभुदेसाय, तेजें हांव ह्या वेळार खूब कौतूक करता की ऑर्गनायज करपाक ताणें खूब मदत केल्ली आसा। सगळ्यांक परत एकदां सगळ्यांचें काळजासून स्वागत, देव बरें करूं। थँक्यू। नमस्कार, जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां परत एक फावट येवकार। आज खरेंच आमचे इतले सुंदर हांगा स्वागत जाल्लें आसा आनी आमची उर्बा वाडोवपी इतले सुंदर शब्द हांगासरली सरपंच सविता हांणी सांगिल्ले आसा आनी खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो हो सुंदर ह्याची कार्यावळ हांगा सगळ्या बायलांक एकठांय केली। आनी खरें म्हणल्यार आमी सदांच कार्यक्रमांत जेन्ना वता तेन्ना आमचो दोनपारचो वेळ आसता, जेन्ना बायलां सगळीं जेवण बी करून सगळीं सुशेगाद येतात आनी आज आमी नेमकी पैंगीण हांगा आयल्या आनी ती सकाळी फुडें आनी सकाळी फुडें बायलांनी हांगासर येवपूच म्हणल्यार एक व्हडली गजाल आसा। तुमच्या खातीर म्हजे कडल्यान मोठ्यान ताळयो। पयलो राउंड
सगळ्यांकूच खबर आसा फुगोट्यो ठो ठो ठो. आज कश्यो फुगोट्यो फुट्टा पळोवया आनी आमची बायलां कशी उत्तरां दितात ती पळोवया. आपोवया आमच्या पयल्या 5 स्पर्धकांक. फुगोट्यो रावणाची आमची 5 स्पर्धक म्हाज्या बरोबर आसा आनी प्रश्न आमी तांकां विचारतलीच पण तांच्या बद्दल आमी चड जाणून घेवया. म्हजें नांव प्रणाली वेळीप. प्रणाली तुमी कितें करता? हांव बालवाडी टिचर. ओके बालवाडी टिचर. आनी हरशी कितें आवडटा करपाक? हॉबीज कितें? म्हाका जेवण करपाक आवडटा. जेवण हो आमचो कॉमन फॅक्टर बायलांचो. जेवण करपाक कितल्या जाणांक आवडटा? हात वयर करा. हळू हात वयर करतात. कित्याक आतां जर स्क्रिनाचेर सांगलें जेवण करपाक आवडटा आनी घरा जी आमची किटकीट आसता सदांच आमकां जेवण करचें पडटा जेवण अशें म्हणटात आसतलीं घरा कडेन न्ही. सो तेन्ना मागीर म्हटलें हां टीव्हीचेर बरें सांगतालें मगो हात वयर करून जेवण करपाक आवडटा. ओके पदां बी म्हणपाक आवडटा? हय हय. डान्स करपाक आवडटा? हय. अरे वा अशी आमकां जाय पार्टिसिपंट. बरें कार्यक्रमाची सुरवात करुया. आज तुजे कडल्यान 2 पदाच्यो लायनी खंयच्यो तुका आवडटा खंयचें पद? पिक्चरांतलें म्हण, भजन म्हण, अभंग म्हण, जाय तें म्हण तुज्या आवडीचें. दलमुजा बाय निदमुजा बाय पी हाडटलो पाय कावळो रडन घराचेर काय विचारी कितें जाय कावळ्या काक्या काकू दिता पायचो उगडास येता बायेच्या पायन काकू दिला बायेन केली ताता. वाव खरेंच म्हाका दिसता सुरवातूच आमकां इतली बरी जाला इतलो बरो टॅलंट हांगासर मेळ्ळा. तो डेफिनेटली आजच्या भागान आमकां खूब टॅलंटेड हांगासर सगळ्यो अस्तुऱ्यो मेळपाच्यो आसात. माझे नाव चंद्रिका चंद्रकांत पागी. हांव एक हावसवायफ. बरें हाऊसवायफ. घरा रावन कितें करता? जेवण करता. जेवण करता. आनी तुका कितें हॉबीज? जेवण करपाचें सोडून म्हाका एक अशें अभंग शिकपाचें अशें खूब आवड आसता पूण म्हजे कडेन तितली जायना तरी पूण हांव करता कितें तरी ट्राय करता. आतां म्हणून दाखयतलें ट्राय करून आमकां 2 लायनी 2च आं. सुखाचे हे नाम सुखाचे हे नाम सुखाचे हे नाम आवडीने गावे वाचे आळवावे विठोबाचे. म्हाका दिसता आमकां सविता मॅडमीक सांगचें पडटलें की खरें तुमच्या हांगासर इतले बरे बरे टॅलंट आसा आनी आय एम शुअर की तुमी कितें ना कितें प्रोग्राम तांच्या खातीर करतात आसतली आनी तिका मात मातशें अभंग अशें हेका पळया येता. माझे नाव प्रियांका उदय नायक आणि हांव TJSB कॅशियर म्हणून काम करता आणि म्हाका भजन म्हणपाक आवडटा आणि डान्सूय करपाक आवडटा. टॅलंट. ओके आनीक 2 लायनी. हरी भजनांचा लागली या छंद हरी भजनांचा लागली या छंद आनंदाचा कंद विठ्ठलची माझा आनंदाचा कंद विठ्ठलची माझा. थँक्यू. खूप सुंदर. हांव प्रतिमा प्रसाद प्रभुदेसाई. हांव टिचर आसा आनी म्हाका वेगवेगळ्या जाग्यार वचपाक आवडटा भुरग्यांक शिकोवपाक आवडटा गाणी म्हणपाक आवडटा नाच करपाक आवडटा. आनी 2 लायनी. स्वर्ग हा नवा वाट तो हवा सात ही तुझी जणू उन्हात चांदवा स्वर्ग हा नवा. अमेझींग आं खरेंच हांगासर येवन आमकां दिसता आमचें वर्थ इट कशें दिसता कित्याक एका पेक्षा एक हांगासर टॅलंट इतले सुंदर आवाज आनी इतले बरे तरेन सगळे जाणां आपली प्रस्तुती हांगा करतात. आतां हाजेर मात खरें टेन्शन येयलां आसतलें. नमस्कार म्हजें नांव आरती जयदीप नायक. हांव गालजीबागाक रावतां. हांव गव्हर्मेंट प्रायमरी टिचर चावडी हांगा शिकयता. म्हजी आवड म्हणल्यार पयली म्हणजे चित्रकलेची त्यानंतर नाच गाणी जेवण रांदप हे सगळें आयलेंच. हांव एक बारीकशें गाणें म्हणून दाखयता. भर जरी ग पितांबर
दिला फाडून द्रौपदीचे बंधू शोभे नारायण सुभद्रा कृष्णाच्या पाठची बहीण बांधायाला लवकर चिंदी देईल. सुंदर सुंदर खरंच खूप सुंदर. ओके, आता आमी सगळे टॅलंट हांगा पळयले आनी तेणी सांगला की डान्सूय करपाक येता, सो आमकां बरे बरे डान्सूय पळोवपाक हांगासर मेळटले. पण ताज्या पयलीं आमचे फुगट्यो, आमचे प्रश्न. ओके, फुट्टा कशे पळोवया. प्रश्न तुमकां विचारतले आनी तुमकां जर उत्तर येता जाल्यार क्लॅप करपाची. जिबली भायर काडपाची ना, आतां काडला तशी क्लॅप करपाचे. ओके, सारकें आयका. पयलो प्रश्न. एक ताती उकडपाक जर 4 मिनटां लागता जाल्यार 4 तांतयो उकडपाक कितली मिनटां लागतली. क्लॅप क्लॅप. ते पळय 4च मिनटां. कशी. एक ताती उकडपाक एकच उदकान घालतात, ती बाकीची ताती बी त्याच उदकान घालतात. सारकें ते मातशें ट्रिकी आशिल्ले, कित्याक खूब जाणां जेन्ना विचारता तेन्ना उत्तर दिवपाक गडबडटात. चंद्रिका हाणें उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आनी हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरली सरपंच सविता हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. ओके, फुडलो प्रश्न. डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारताचे डिफेन्स मिनिस्टर कोण. क्लॅप करा येताल्या. येता जाल्यार ताळी मारात. चुकल्यार चलता गो. राजनाथ सिंग. उत्तर दिला हांगासर राजनाथ सिंग. कितल्या जाणांक दिसता उत्तर चुकला कशें. आतर करा उत्तर चुकला जाल्यार. सारकें आसा उत्तर. चुकला. कितें चुकूंक ना. ती कशी दिसताले चुकूंक ना, चुकला कशें, पण सगळ्यांनी कोणें हात वर करूंक ना, सो ती म्हणून बलेला असू असू. ओके, सारकें उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. आरतीन उत्तर सारकें दिलें आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. फुडलो प्रश्न. हो एक पिक्चराचो डायलॉग आसा, तो खंयच्या पिक्चरांतलो सांगपाक जाय तुमी. मुगेम्बो खुश हुआ. मिस्टर इंडिया. सारकें गो. आमची फुगोटी हांगासर आमच्या स्पर्धकां मदीं फुटल्या आनी प्रतिमा हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां. तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, आतां ही एक म्हण. हाफ हांव म्हणटलें, हाफ तुमी सांगपाक जाय कितें ती. अति ओडटा डॅश डॅश डॅश. अति ओडटा. येता काय. अति ओडटा हो पयलो भाग. फुडलो तुमी सांगपाक जाय. अति ओडटा तोच पडटा. चुकले. आनी पडे. ती ओडटा गती जाता तिची. चुकले. अति ओडटा थंय तुट्टा. सारकें उत्तर. आमची फुगटी आमच्या ऑडियन्सान फुटला आनी स्वातीन उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके, आतां शेवटचो प्रश्न. हो एक टंग ट्विस्टर आसा. मॅक्सिमम टायम कोण म्हणटा तो विनर. ओके. कोका कोला कोकिला का किला. कोका कोला कोकिला का किला हें म्हणपाक जाय. कोण ट्राय करता बेगीन तुमच्या पैकी. कोकी कोला कोका. कोका कोका कोला कोकिला का किला. 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 प्रियंका
सारिका नायक हांणी उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. मॉडर्न ताळोजांनी आमच्या सगळ्या स्पर्धकां खातीर तेंच्यांनी आज पयल्या रावंडाक पार्टिसिपेट केले आनी खरेंच जितली बायलां टॅलंटेड आसा तितलीच हुशारूय आसा कित्याक खूब सुंदर तरेन सगळ्यांनी उतरां दिल्या. मॉडर्न ताळोजांनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर आनी सगळ्या विनरां खातीर. आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं घेवया ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता आमचो कवी हा कवी ना. टॅलंट पळयले, कितली हुशार आसा ती पळयली, आतां उलोवपाक कितली हुशार आसा पळोवया. म्हाका दिसता बायलो म्हणलें काय आमकां सगळ्यांकूच उलोवपाक खूब आवडटा. सो हांगासर आमची बायलां कितली उलयतात ती पळोवया. कवी हा कवी ना ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो पळोवया आज हो रायस कोण घेवन वता घरा कडेन. ओके उज्ज्वला तुजो टायम सुरू जाता आतां. उज्ज्वला तुमी खंयची? हांव मालवाड्याचें. मालवाड्याचे. आनी फुलां तुमगेर फुलतात कितें? फुलतात. तुमगेर आसता झाड आसा? झाड आसा. तुमगेर आसा? झाड आसा. कसली आसा झाडां? फुलाची झाडां आसा. खूब आसा? हय खूब. बरें प्रॅक्टीस करून आयिल्ली ती. विमल कशें दिसता हांगा येवन? म्हाका बरें दिसलें पूण साडी- म्हाका पयलीं रावंडाक म्हाका वेळ जालो कामाक गेल्ले तुका पयलो रावंडाक येवपाचें आशिल्लें? हय म्हाका वेळ जालो ना ओके गीता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. गीता तूं आतांच पावला कितें? प्रतिमा बरोबर ओदोळ आयिल्ली? 9 वरांचेर इतले बेगीन आयली गे? सकाळ लागीत रावता कितें? सकाळ फुडें लागीत रावता? जेवण बी करून आयली? घोव करतलो घरा कडेन. घोव जेवण करता घरा? हय हय ओके तुमचो टायम सुरू जाता आतां. साडी खंयची घेतल्या गो? साडी न्हेसपाक आवडटा? आवडटा. तूंच वता शॉपिंगेक? हय हांवच वता. ओके वैशाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. वैशाली ब्लावज बरें शिवला मुगो कोणें शिवला? पयलीं बरें हा टेलर हांगासर? टेलर बरी आसा. हांगा आमकां मेळत ना गो तुमकां पयशे हांगा कमी काय चड गो? मातशें कमी आसा. कमी आसा हांगा? ओके स्नेहा तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा हांसपाक चड येता कितें गो तुका? आसता. आवडटा हांसपाक? आवडटा. उलोवपाक आवडटा? आवडटा. सगळेंच करपाक आवडटा? आवडटा. एक्टीव कितें गो सारकें? हय. ओके अश्विनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. अश्विनी येलो कलर आवडटा कितें गो? हय आवडटा. ओके संगीता तुजो टायम सुरू जाता आतां. संगीता कितें करता? काम करता. खंय गो? आमचें थंयच आज सुटी? सुटी. आनी आवडटा काम करपाक? आवडटा. घरांतले चड आवडटा की भायर आवडटा काम करपाक? सगळेंच आवडटा. सगळेंच आवडटा? ओके साक्षी तुजो टायम सुरू जाता आतां. साक्षी कलर आवडटा? फेवरेट कलर ब्लू? हय. कॉन्फिडेंटली. ओके स्वरा तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्वरा कशी दिसता सगळ्यांक पळोवप? बेस्ट. खूब प्रोग्राम आसता हांगा? हय. कितें चल्ला? प्रॅक्टीस करून आयला हरशीं सगळीं जाणां. ओके विनिता तुजो टायम सुरू जाता आतां. पयलीं टेन्शन येयलें न्ही? आं प्रोग्राम पळयला केन्ना? केन्ना पळोवना. ते आतां हय ना म्हणपाक जाय आमकां सांगिनाशिल्लें पण ना म्हणलेंच तेणें. ओके मालिनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. मालिनी तूं सारकें एक्टीव न्ही? एक्टीव आसा. कळटालें तें तूं आन्सराय बरी दितालें म्हणून. बरेंच वाचन करून आयला कितें? तशी काय चड अशी वाचनाची आवड आसा? केलें ना म्हणलें म्हणलें. ओके अश्विनी तुजो टायम सुरू जाता आतां. अश्विनी बरें मुगो तूं? बरें आसा. आनी रानून आयला? रांदून आयला सगळें. सगळीं इतले बेगीन येयले करून? हय बेगीन उठले प्रायज नाका कोणाक? ओके प्रणाली तुजो टायम सुरू जाता आतां. केन्ना कार्यक्रमान भाग घेवंक ना गो? घेतला. घेता न्ही गो तुळशी? एक्टीव न्ही? एक्टीव न्ही? सदां घेता. आनी पदां बी म्हणपाक आवडटा तुका न्ही? ओदो म्हणिल्लें तुवें न्ही बरें? म्हणिल्लें. आनी मायक कसो धरपाक येना तर? संवय ना? संवय आसा. मागीर कित्याक धरपाक कळूंक ना तर? टेन्शन आयलें? अशें टेन्शन येवना म्हाका.
ओके प्रसिद्ध तुझा टाइम सुरू जाता आता तुम्ही घरात तांदूळ खंयचे वापरता गो पंचमृत तोच वापरतात ओके गंधाली तुझा टाइम सुरू जाता आता तू नोवारी कित्याक न्हेसूंक ना नेसता आज कित्याक न्हेसूंक ना तर आज खबर ना तुम्ही म्हाका ते घाम काडपाक लागली हा म्हजें नांव सुहानी वेळीप ओके सुवानी तुजो टाइम सुरू जाता आता सुवानी साडी बरी न्हेसला मगो तू आवडटा की शायनींग न्हेसपाक अश्यो आवडटा कोणें हाडल्या गो गोवान मिस्टरान गोवान हय मिस्टरा विलासी विजय वेळीप ओके विलासीन तुजो टाइम सुरू जाता आता नांव कितें म्हणलें तुजें विलासी विजय वेळीप विलासी घोवलें नांव काय आवयलें कोण दवरला गो नांव हां विसरले आनी रावता खंय हांगा लागीं मालवाडा कामाक वता घराडे काम करता आनी घरात खंय आसता हां म्हजें नांव श्वेता वेळी ओके श्वेता तुजो टाइम सुरू जाता आता कितें गो टेन्शन आयलें हय कितें चल्ला प्रायज नाका म्हजें नांव शांती वेळी ओके शांती तुजो टाइम सुरू जाता आता शांती तूं शेत लायता न्ही शेत आनी आवडटा तुका आवडटा आनी कोण कामगार आसता तुमचे कामगार हांवूच करता तूच करता हय बरी ट्राय करताली ती बरी उलयताली हरशी गौरी प्रभुगांवकर ओके गौरी तुजो टाइम सुरू जाता आता गौरी कशें सगळ्या बायलांक ठेयल्ले पळोवन बरें दिसता आवडटा तुका अशें प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट करपाक आवडटा तुजे हॉबीज कितें रिडींग सिंगींग डान्स करपाक आवडना करता तशें तूं करता? ल्हानपणा करतालें आतां करिना आतां करना टायम मेळना तूं कितें जॉबा करता वता, तूं कितें जॉबा. करता जॉबा. खंय वता जॉबा काणकोण काणकोणा वता तुमकां लागीं पडटा गो बसी आसता हांगासर बाय बाय कार हय म्हटलें हांव प्रतिमा प्रभुदेसाई ओके प्रतिमा तुजो टायम सुरू जाता आतां प्रतिमा तूं हांगासर शिकयता न्ही शिकयता आनी भुरग्यांक शिकोवपाक आवडटा भुरग्यां शिकोवपाक आवडटा त्रास करनात भुरगीं केन्ना मारता त्रास बी करतात केन्ना मारता बी मारचें पडटा केन्ना 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 मारता आनी पेरंट्स काय म्हणिना पेरंट्सांक खबर आसा बऱ्या खातीर मस्ती करतात खूब चड करतात मस्ती मस्ती करतात आनी अशें स्ट्रिक्ट रूल बी अशें कांय ना हांगासर रूल आसात कितले स्टँडर्डचे भुरगे येता हांगा फर्स्ट टू फोर्थ तू शिकयता सगळे सब्जेक्ट सगळे सब्जेक्ट शिकयता तू शिकयता हांव शिकयता आनी तुजो फेवरेट सब्जेक्ट खंयचो म्हजो फेवरेट सब्जेक्ट मॅथ्स मॅथ्स आवडटा तुका म्हाका मॅथ्स आवडटा तू रावता खंय हांव पैंगीण रावता लागींच रावता हांगासरूच लागीं रावता आनी कशें येता हांव स्कुटरीन येता तूं चलयता हांव चलयता आनी प्रॅक्टीस बरीच केल्या फायनली आमकां हांगासर आमचे विनर मेळ्ळे मोठ्यान ताळयो जावनी कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता प्रतिमा आनी तेका पंचामृता बासमती रायस मेळटा आनी हो रायस दिवपाक आमचे बरोबर आसा साक्षात ओस्मानी आनी ते हे प्रायज दितले हांव प्रतिमा प्रभुदेसाई ह्या गेमीच्या विनर जाल्ले आसा आनी म्हाका प्रायज म्हण पंचामृता रायस मेळिल्ले आसा ताजे ओनर जावन आसा शाश्वत होसमनी तांकां हांव देव खूब बरें करूं म्हणटा तर आमी आत्ताच ह्या तांदळा पासून केल्लो पुलाव खाल्लो आसा आनी तो इतलो बरो जाल्लो आसा बाकी तांदूळ वापरून आमी घरा कडेन केले जाल्यार केन्नाच असो पुलाव खावपाक मेळ्ळो ना म्हण तुमी सगळ्यांनी हो तांदूळ वापरचो अशें म्हाका दिसता हांव तुमचे कडेन मागतां कभी हा कभी ना ह्या राऊंड उपरांत आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातला फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स राऊंड आणि डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी ओके सो आज साडी कोण घेऊन येता पळोवया आणि पळोवया आमचे स्पर्धक कोण ते डान्स राऊंडचे पार्टिसिपेट माझ्या बरोबर आसा सगळ्यांक डान्स करपाक आवडटा केन्ना केला डान्स कितें फुगडी काय असो डान्स पिक्चरांतले बी सगळे हे सगळे एक्टीव मुगो सगळ्याक फुडें ओके ऑल द बेस्ट तुमकां
रिझल्ट सांगा. माझं म्हाका खबर आसा विनर हांवें काडला, पण पळय तुमचे आनी म्हाजे मॅच जाताल्या. परफेक्ट. बेस्ट म्हणल्यार म्हाका ही आई भायर मेळ्ळी आनी हांवें तिका म्हणलें की तूं डान्स करतली मगे. म्हणपाक ना गो, ते शेतान बी काम करता सो आपल्या कडेन जायना आनी कर गे म्हणलें कितें जाता तशें. आनी खरेंच इतलो सुंदर हांगा डान्स केलो. सगळीं टेन्शनां बी विसरून ती फक्त डान्साचेर कॉन्सन्ट्रेट करताली. इतलें की म्युजीक सोंपली तरी ती डान्स करताली. मोठ्यान ताळयो जावनी तिचे खातीर. डान्स राऊंडची विनर आता शांती वेळीप आणि तिका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान साडी. कॉंग्रेच्युलेशन. फुडलो राऊंड आम्ही खेळटलीच, पण त्याच्या पयलीं वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. चक दे राऊंड खेळटलीच आमी, पण ताच्या पयलीं आमच्या मदीं एक अशी अस्तुरी आसा जी आमच्या खातीर कितें तरी स्पेशल केला. आमच्या बरोबर आसा गीता लोलयेकर आनी तिणें सांगला की कितें तरी सरप्रायज आसा की आमच्या खातीर. सो पळोवया कितें तो. म्हजें नांव जावन आसा गीता लोलयेकर. हो सगळो सोहळो पळयतयेत म्हाका ह्या सोहळ्याचेर ह्या प्रोग्रामाचेर 4 ओळी म्हणचे अशी दिसतात. हांव कवी न्ही, पूण ती 4 ओळी तुमच्या मुखार दवरचे अशी दिसतात. ह्या सुवाळ्याचें नांव जावन आसा जरा हटके. सगळ्यो बायलो हांगा जमलात सज धजके. ह्या सुवाळ्याचें नांव जावन आसा जरा हटके. सगळ्यो बायलो हांगा जमलात सज धजके. जरा हटकेक गेमी जातात खूब. जरा हटकेक गेमी जातात खूब. हातून भाग घेवपा मेळप हेच मोठें अप्रूप. हातून भाग घेवपा मेळप हेच खरें अप्रूप. बक्षिसाच्या हांगा कोणा पडूंक ना, बक्षिसाच्या हांगा कोणा पडूंक ना, पूण ह्या खिणाचो आनंद घेवप हेच्या परस व्हड कांयच ना. ह्या खिणाचो आनंद घेवप हाच्या परस व्हड कांयच ना. आपल्या घरकान्नीची घरकाराक नासता कला, आपल्या घरकान्नीची कलागुणाची घरकाराक नासता जाणविकाय. आपल्या घरकान्नीच्या कलागुणाची घरकान्नाक नासता जाणविकाय. ह्या मंचार मात जाता तिची खूब खूब तोखणाय. ह्या मंचार मात जाता तिची खूब खूब तोखणाय. जरा हटकेची सारिकाबाई जावन आसा अँकर. जरा हटकेची सारिकाबाई जावन आसा अँकर. आमच्यासाठी मात ती जावन आसा दुदात साखर. आमच्यासाठी मात जावन आसा ती दुदात साखर. सगळ्या बायलाक लागला पंचामृताची ओढ. सगळ्या बायलाक लागला पंचामृताची ओढ. म्हणूनच हो सुवाळो जाता खूब खूब गोड. म्हणूनच हो सुवाळो जाता खूब खूब गोड. नांवांतच आसा पंचामृत 5 अमृत पंचामृत. नांवांतच आसा 5 अमृत पंचामृत. मागीर कित्याक जाय आमकां पुराणांतलें अमृत. मागीर कित्याक जाय आमकां पुराणांतलें अमृत तें. वा 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 खरें म्हणटा. इतलें सुंदर तिणें आज म्हाका दिसता म्हजो प्रोग्राम फूल आमचो हो एक वेगळ्या तरेन म्हाज्या समोर हाडला. कित्याक हांव प्रोग्राम घेवन वचत आसता, पण ज्या तरेन तिणें प्रेजेंट केला म्हाका बेस्ट पावती म्हज्या प्रोग्रामाची ही. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. ओके, सो खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट. फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट. हांगासर तुमकां मल्टी क्रुझीन रेस्टॉरंट हे हांगासर तुमकां बरे बरे पदार्थ तर मेळटात, पण तुमचे ओकेजन तुमचे कसले सेलिब्रेशन आसा ते तुमकां सेलिब्रेट करपाक हो परफेक्ट जागो आसा. सो तुमी जर तुमचे कसले स्पेशल ओकेजन आसा तर तुमी हांगा सेलिब्रेट करू शकता. तशेंच मल्टी क्रुझीनचो आस्वादूय घेवं शकता.
खेळुया आमचो आयचो भाग आणि आजचो भागातलो आमचो शेवटचो राऊंड कितें आसा हो तुमकां थोडक्यान सांगता. आमी आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक हांगासर दिला पेन्सिल आणि कांकणां. एक पेन्सिल आमी हांगासर लायला आणि तांच्यांनी करपाक जाय इतलेंच की तांकां टायम आसतलो अरावंड 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमान तांच्यांनी पेन्सिलांतल्यान कांकणां उखलपाक जाय आणि समोर आशिल्ल्या पेन्सिलान ती घालपाक जाय. चडांत चड म्हणजे मॅक्सिमम कांकणां जी घालतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. ओके, ऑल द बेस्ट. रेडी, स्टार्ट. ताळ्यो ताळ्यो. ओके, म्हाका कांकणां सोंपली लास्टाक. ओके ओके, पुरो काय नजो. ओके, स्टॉप 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 स्टॉप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. सगळे 7 वाटून पडलं किती सगळ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. आणि हांगासर परत 6 7. सो 9 दोनांमध्ये टाय जाल्लो आसा. सुषमा आणि संपदा मध्ये टाय जाला आणि तांकां आमी टाय ब्रेकर हांगा गेम दवरला. आमी हांगा समोर दवरला पिन्स आणि तांचे कडेन दिला बॉल. तांकां प्रत्येकाक 2-2 चान्स मेळटले आणि मॅक्सिमम पिन्स जी उडयता ती जातली हे राऊंडचे विनर. ओके, सो पयली सुरवात करूया आमी तुजे कडल्यान. दी ती तेका 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 तेका. ओ ओके, आता खेळटले सुषमा. ओके, सो डिसिजन जाला आणि विनर आमकां हांगासर मेळ्ळा. मोठो ताळो दोनी सुषमा खातीर. सुषमा पागी जाता आमच्या चक दे राऊंडचे विनर आणि ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक प्राइज. मालवाडा पैंगीण हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांगासरली सरपंच सविता रमेश तवडकर हांकां, जांच्यांनी आजचो हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केलो आणि सगळ्या बायलांक हांगासर आपयले. तशेंच मनुजा गांवकर हांकां, जांणी आजचो कार्यक्रमान कॉर्डिनेशन केलें. तशेंच हांगासरली सगळे टिचर्स, सगळी हांगासरली जी पार्टिसिपंट आयिल्ली आसा तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जी आमचो कार्यक्रम पळयतात आणि तुम्ही इतली तुमची आवड आसा ती सगळ्यां पर्यंत पावयतात. आणि तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा, जी वेळान वेळ काडून हांगासर आयली, पार्टिसिपेट जाली. खरेंच तुम्ही जेन्ना मोटिवेट करता तेन्ना आनी मोटिवेशन जाता आणि तुमच्या मुखार आनी बरे कार्यक्रम घेवन येवं अशें दिसता. फुडल्या भागान परत मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा रायस दे. दिखानी दिली एकामेका पळोवपाक रावू नाका. पयलीं कोण येतली तांकांच. 5 जाणां जाले. प्रॅक्टिस ती गेला कितें कॉन्फिडेंट शी दिसता हो ना. तो अशीच रावत आं. अभी ले लो क्योंकि बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा ना. किसका किसका चाहिए. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसां वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांत येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून होर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे
आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.